आमचे जितके नोडल ऑफिसर्स आज ज्या ज्या पंचायतींनी गेल्या तांच्यांनी म्हणजे युटिलायझेशन ऑफ फंड्स हाजेर भर दिवची। रिपोर्ट रायटिंगांतल्यान पंचायतींनी असलेलो बाकीचो सगळो एक बरो आमी जे पॉइंटर्स दिल्या ताजेर तेंच्यांनी रिपोर्ट रायटिंग करूनय घेवचो आनी जेणे करून आमचो आतां पर्यंतचो स्वयंपूर्ण गोंय हो कार्यक्रम आमी यशस्वी करपाक शकल्या ताका आनी एक मुखार व्हरून लोकांच्या पर्यंत पावपाक ही आनी एक इनिशिएटिव्ज आसा। दर शेनवारा काम करता, आपुणून काम करता, तांकां इनिशिएटिव्ज घेवन आपली गाडी घेवन वेळ पडलो जाल्यार ते वता। हे फावटी तांकां आमी हॉनरेरियम, इट इज अ वन टायम हॉनरेरियम एकदांच दिल्लो तांकां, तो परत एकदां 50,000 रुपीजचो वन टायम हॉनरेरियम फॉर द स्वयंपूर्ण मित्रां खातीर आमी दिवपाचो थारायला। आनी म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की तेंच्यांनी आनीक नेटान ह्या पद्दतीचें काम करचें। आनी म्हजें घर योजना ही आमी येता त्या 4 ऑक्टोबराक श्यामा प्रसाद मुखर्जी म्हणजे फुडल्या शेनवारा सांजचे आमी 4 वरांचेर माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह हांच्या हस्ते ह्या कार्यावळीचें उक्तावण करतले। बरेचशे पॉलिटिकल पार्टी तुमची घरां मोडटली म्हणून अननेसेसरी जो गाजावाजा करपाक लागल्या किंवा थोड्या पंचायतींनी अननेसेसरी हायकोर्टाचो भंय दाखोवन अशा पद्दतीच्यो ज्यो ऑर्डरी काडल्या तांकां हांव परत सांगता की तांच्यांनी ह्यो दोनूय सर्टिफिकेटी लावन जाल्यार 1972च्या पयलीं ताच्या प्लॅनाचेर घर आसा, 149 नांव आसा आनी रस्तो हो आमी मागीर वायडन केला, तेज्या खातीर ताजें घर हें डॅमोलिश करूंक शकना, ताजें दुकान हें डॅमोलिश करूंक शकना। म्हणून म्हज्या गोंयकाराचें मूळ घर हें कोणाचें डॅमोलिश जावचें न्ही। बाजारांत असलेलें दुकान सुद्दां जर आसत जाल्यारूय बी तें डॅमोलिश जावचें न्ही, ताका प्रोटेक्शन दिवचें ह्या अर्थान म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत काडलेली ही योजना आसा। ताजे फॉर्म्स आमी येता त्या 4 तारखेक डिस्ट्रिब्यूट करतले। पंचायत आनी म्युनिसिपालिटींनी नोंद घेवची की हें ताका दिवप हें गरजेचें आसा।